लांबचे लांब दिवाळेच्या शेतात झेतात उबे राहून लोकांचे लक्ष वेधून घेवपी ते फामाद आंब्याचे झाड निमणे ह्या पावसाच्या नेटांत कोसळ्ळे। गोंयांत फाटले कांय दिसा सावन पावसान घातिल्ल्या धुमशणात कितलीशीच झाडां लावणाली। याच पावसाच्या झपाट्यान दिवाळेचे हे फामाद आंब्याचे झाडूय कोसळ्ळे आनी कितल्याशाच दिवाडकारांचे कंठ दाटून आयले। कितलीशीच वर्सां सावन दिवाळेच्या शेतांत खुलून दिसपी हे आंब्याचे झाड दिवाळेच्या सैमाक आनीक आकर्षित करताले। गोंयांत चित्रीत केल्ल्या कितल्याशाच एडवर्टायझींनी वा फिल्मांनी लेगीत हे झाड झळकताले। ताका लागून गोंयांत येवपी पर्यटकांसयत फिल्म निर्मात्यांक लेगीत हो दिवाळेचो वाठार आनीक आकर्षित करतालो। हे झाड पडिल्ल्यान दिवाळेच्या सैमाक अपूर्णता भासपाक लागल्या। कितल्याशाच लोकांनी ह्या झाडा खातीर सोशल मिडियाचेर दुःख परगटायले। मात दिवाळेच्या गोलती नावेली पंचायतीचे सरपंच मारियो पिंटो हाणें हे झाड पुनर्जीवित करपा खातीर प्रयत्न सुरू केल्यात खंय। 100 वर्सां पोन्ने हे झाड दिवाळे खातीर एक फॅमिली मेंबर कशें आशिल्लें अशें तांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। कितें आफ्टर ते आंब्याचें झाड पडलें जाल्यार लोकांक कशें फील जालें दिवाळी? तें जेन्ना हें आंब्याचें झाड पळय पडलां ताजे वरवीं एक दिवाळेची एक आयडेंटिटी कशी जाली। आनी जे कोण शुटिंगाक येता पिकनिकेक येता देट येवन तिसोर थंय थारोवन घेवप बसप आनी तें झाडाचें इतलें फामाद जालें आख्ख्या संवसाराक पावलें। आनी तें झाडाचें 100 वर्सां वयर तरी आसूंक जाय त्या आंब्याक त्या झाडाक। आनी मागीर पंचायतीन तें पेड बांदलेलें झाडाचें। आनी तातूंत आनी कितें आमी आतां डॅनियल डिसूजा हाडलेलो बॉटनिक हातून ताजें एडवायस घेवपाक। पूण आतां पंचायत आनी येदाद यूथ असोसिएशन आनी लायक मायंडेड सगळ्यांक घेवन ते रिस्टोरेशन परतें तें एक बाग ताजो आहा तो हिन ताका मातसो जीव आहा आनी तो परतें तें रिप्लांट हें करून आमकां सांगलां ताणें कितें करपा तें आनी तो येतलो आनी एक पोर्शन ताजें उबें करपाचें आनी ताका चड करून म्हणटा तो फांटे येतले आनी येत ना जायत जाल्यार देन वील हॅव टू रिप्लेस दॅट विथ सम अदर ट्री। तें झाड आंब्याचें आहलें ती घोंटां म्हणून जातालें पळय तसलें आनी ती झाड सारकी शेड दिताली सगल्याक आनी यू कुडंट मिस दॅट। दिवार तर पासून तुका ही हें करूंक जाय त्या झाडा कडेन यो म्हणटाले। सो दॅट वॉज एन एड्रेस फॉर दिवार। गांवच्या लोकांक फिलींग जालें वायट म्हणजे दे फेल्ट दॅट अरे हें झाड जें आमकां शेतान वेता तेन्ना एक सावळी दिताले बसपाक जेवणाच्या टायमार वो कित्याक फुटबॉल मॅची चलतली तेन्ना सगळे भुरगे थंयसर आपणाचें पार्किंग करताले स्कूटर बसपाक आनी कोणीय तर दिवाडे ट्युरिस्ट बसून आयले जाल्यार ते वचून थिंगा विजीट करताले। नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।